नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भ्रष्टाचार आनी गैरशासनाक लागून अस्तंत गृहमंत्री अमित शाह हांणी मिशन बंगाल अंतर्गत येता त्या वेंचणुकेंत परिवर्तन घडोवपाचो अस्तंत बंगालांत वेंचणूक आयोगाच्या नेमा प्रमाणेच जातली. अस्तंत बंगालाक भ्रष्टाचार मुक्त करपा खातीर भाजपाचो निर्धार. गोंयच्या तिसऱ्या जिल्ल्या खातीर राज्य सरकाराची मान्यताय. मुखेलमंत्र्यांनी खासा बसका आनी विरोधी पक्ष वांगड्या बरोबर केली चर्चा. उत्तर गोंय जिल्लो अध्यक्षपदार रश्मी बांदोडकर जाल्यार उपाध्यक्षपदार नामदेव च्यारी हांची बिनविरोध निवड. दक्षिण गोंयांत सिद्धार्थ गांवस देसाय अध्यक्षपदार जाल्यार अंजली वेळीप उपाध्यक्षपदार आयली वेंचून. आनी नव्या वर्साक येवकार दिवपाक येरादारी नेमांचें पालन करात. येरादारी पुलीस खात्यान जारी केल्या येरादारी नेम. पळोवया खबरो विस्तारान. भ्रष्टाचार आनी गैरशासनाक लागून तृणमूल काँग्रेसीन अस्तंत बंगालाची वाट लायल्या असो आरोप गृहमंत्री अमित शाह हांणी तृणमूल काँग्रेसीचेर केले. बंगालाचे मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी घुसखोरीची समस्या सोडोवपाक अपेशी थारल्या अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. आर्जीकर आनी कसबा लॉ कॉलेजीच्या बलात्कार प्रकरणाचो संदर्भ दितना महिला राज्यांत सुरक्षीत नात अशें तांणी सांगलें. फुडल्या वर्सा जावपी पश्चिम बंगाल विधानसभा वेंचणुकेंत पक्ष भोवमतान सरकार स्थापन करतले असो विश्वास तांणी उक्तायलो. कोलकात्यांत जाल्ल्या एका कार्यावळींत गृहमंत्री अमित शाह उलयताले. एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगे. इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे. और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी. ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है. मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है. 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है. बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे. अस्तंत बंगालात जावपी भ्रष्टाचाराचेर आनी मुखेलमंत्र्यांचेर गृहमंत्री अमित शाह तशेंच बंगाल भाजप अध्यक्ष सुकांत मुजुमदार हांणी खर आरोप केला. येता ती वेंचणूक भ्रष्टाचार मुक्त जावपा खातीर ही वेंचणूक प्रमाणीत जातली. तशेंच ममता बॅनर्जी सरकाराची मनमानी चलपाक दिवचे नात अशें भाजप अध्यक्ष सुकांत म्हणाले. तृणमूल कांग्रेस के जो लोग आए थे उनका डिमांड क्या है? उनका डिमांड है कि इलेक्शन कमीशन हमें नहीं चाहिए. मतलब वो इलेक्शन कराना चाहती है विदाउट इलेक्शन कमीशन. तो ये ममता बनर्जी का भाई उनके अनुसार सब कुछ होगा. अभिषेक बनर्जी की जमींदारी नहीं है, उनकी जमींदारी उनके घर में हो सकती है, बाकी जगह पे नहीं चल सकती. केंद्रीय ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी पंजाबात गांव विकसीत जाले बगर भारत विकवणे. पंजाब सरकाराचेर तांणी खर आरोप केल्यात. गांवांची उदरगत करून खासा सत्राचें आयोजन लेगीत केलां. गांवच्या विकासा खातीर VG ही येवजण कामगारां खातीर वरदान थारतलें अशें तांणी मुखार सांगलें. पंजाब सरकार या पंजाब विधानसभा में जो बाकी दल कर रहे हैं, ये अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ये अंध विरोध है. हमें तो केवल विरोध करना है, इसके लिए विरोध करेंगे. आप चर्चा में जवाब ना सुनो
और प्रतिपक्ष इतना जिम्मेदार हो जाए, विशेषकर कांग्रेस, कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर नेता प्रतिपक्षी लोकसभा से गायब रहे, संसद से गायब रहे, संसद में चर्चा होगी, गायब रहेंगे। केंद्रीय नागरी विमान उड्डाण मंत्री राममोहन नायडू हांणी आयज बंगळुरूंतल्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हेलिकॉप्टर विभागान ध्रुव NG सिव्हिल उक्तावण उड्डाणाक 5वो फावट दाखयलो. हेलिकॉप्टराक देसी शक्ती इंजिना खातीर नागरी विमान उड्डाण महासंचालनालय म्हळ्यार DGCA कडल्यान नागरी प्रमाणपत्र मेळ्ळां. HALच्या नागरी विमान उड्डाण क्षेत्रांतली ही झेप एक म्हत्वाचो खीण आसा अशें केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू हांणी आपल्या अनुभवांत सांगलें. हेलिकॉप्टरांत प्रादेशीक सरकार फुडाकार घेता अशेंय तांणी नमूद केलां. Aeronautics Limited is supposed to be a bicycle riding on two wheels. One wheel is the defense, one wheel is the civil aviation. But you have to also realize that the bicycle design has gone through various changes over the years. If you had all seen the history, then you would remember the earlier design of the bicycle wheel is too big and one wheel was small. So like that, HAL for some time has been riding on the wheel of defense, taking a heavy load on the defense. But today I can proudly say, from what we have witnessed today, the internal design of HAL is now changing and the bicycle is now riding on two equal wheels, which is the civil aviation and defense. That is why it is a very even more proud of moment for me leading the civil aviation sector in the country. घेऊया एक लहानसं विसो. सारी रात नचना और नाले बोलियां दे भरने में खूनी एक एक पल दिन गुण के गुजारदा आ जा तेनू अखियां उड़ीकदियां. Hi, Shinjini. And me, Dev, I'm coming on 31st of December on DD National. for Zoom India Zoom. हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल सभी का हमारे न्यू ईयर सेलिब्रेशन में हम कर रहे हैं नए साल का स्वागत. नए सपने, नई उम्मीदें और नए वर्ष का मनाएंगे जश्न. ला रहे हैं आपके लिए शानदार परफॉर्मेंसेस, फ्यूजन बैंड, फ्रेंच आर्ट, लिटिल कथक परफॉर्मेंस और मैं ले जाऊंगा आपको जादुई दुनिया में कुछ न्यू ट्रिक्स और न्यू एनर्जी के साथ 1 जनवरी शाम 5 बजे और पुनः प्रसारण 4 जनवरी रविवार 12 बजे डीडी नेशनल पर. विसो उपरांत अमके येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. गोंयांत तिसरो जिल्हो निर्मिती खातीर राज्य सरकारान मान्यताय दिल्या. आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी खाशेली बसका आपोवन तिसरो जिल्हो निर्मिती विशीं सगळे आमदार आनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यां बरोबर चर्चा केली. उपरांत खबराकारांक प्रमोद सावंत हांणी तिसऱ्या जिल्ह्याचें मुख्यालय केपें हांगा आसतलें अशी माहिती दिल्या. तिसऱ्या जिल्ह्यांत केपें, सांगें, धारबांदोडा आनी काणकोण वाठार आस्पावीत जातलो अशेंय तांणी सांगलें. लोकांक प्रशासनाचो बरो फायदो जावचो म्हूण जिल्हे ल्हान करपाचें थारायिल्लें अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. डिस्ट्रिक्टाचेर हाजे डिसिजन जाल्लें, हाज्या पयलीं असेंब्लीनूय डिस्कशन जाल्लें. तिसरो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म करप, कारण ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराच्या अंतर्गत निती आयोग फॉर्म जाल्या उपरांत देशांतल्यो डिस्ट्रिक्ट ल्हान करप, कारण जेणे करून ॲडमिनिस्ट्रेशन हें सगळ्या लोकां पर्यंत पावप आनी मॅक्झिमम बेनिफीट चडांत चड लोकांक कशें पावप, हेच्या खातीर पुराय देशांत आतां पर्यंत 120 डिस्ट्रिक्ट नवीन जाल्यो. आमच्या कडेन प्रपोजल आशिल्लो आमी नवीन डिस्ट्रिक्ट करचे म्हणून. तेच्या खातीर आमी बाउंड्री वायज
आमचो धारबांदोडा, सांगे, केपें आनी काणकोण हो जिल्लो हो तिसरो जिल्लो करप हाज्या खातीर आमी फायनलायज केल्ले. आज आमी फायनल सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचे डिसिजन्स आनी कन्सर्न MLA तांकां आपयल्ले. तांच्या बरोबर एकदा फायनल डिस्कशन्स केल्या उपरांत आमी तिसरो डिस्ट्रिक्ट करपाचें डिसिजन घेतला. हे तिनूय जिल्ले तालुके धरून तिसरो जिल्लो जो आहा तो फॉर्म जाता. ताजो हेडक्वॉर्टर्स हो केपें हांगासर उरतलो. मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या बसके उपरांत खबराकारां लागीं उलयतना विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी तिसरो जिल्हो स्थापने विशीं निर्णय घेवचे पयलीं ह्या जिल्ल्या खातीर लागपी अर्थीक साधन सुविधा विशीं एक नियाळ सादर करचो पडटलो अशें सांगलां. थर्ड डिस्ट्रिक्टाच्या निमतेन आमी जेन्ना उलयता आमी एक मुखेलमंत्रीक सांगलें की जो रिपोर्ट 2000 नोव्हेंबर 23 जो तयार जाल्लो आनी हो रिपोर्ट आमकां दिवंक ना. The feasibility of the third district in terms of whether there is some sort of an imbalance, which are the districts, what is the benefit, what is the financial implication, which budget heads will affect, where is the finance going to come through, what is the benefit, whether the existing system having the North Goa district and South Goa district, what is lacking. हे सगळेचो बाय कमिटीचो रिपोर्ट जालो आनी ती कमिटीचे रिपोर्ट वॉज नॉट गिवन टू अस. टुडे द चीफ मिनिस्टर अग्रीड टू गिव इट टू अस टुडे and he's trying to announce a new district tomorrow. I mean, you can see from what and where this is planning, because 31st is the last day for the census to be announced. If we look at this rushing with such a big decision, having such huge fine on the state of Goa. उत्तर गोंय जिल्हो पंचायत अध्यक्षपदार भाजपाच्यो रेश्मा बांदोडकर जाल्यार उपाध्यक्षपदार नामदेव च्यारी हांची आयज बिनविरोध निवड जाल्या. तशेंच दक्षिण गोंय जिल्हो पंचायत अध्यक्षपदार सिद्धार्थ गांवस देसाई वेंचून आयल्यात. तांकां 16 मतां मेळ्ळ्यात. जाल्यार दक्षिण गोंय जिल्हो पंचायत उपाध्यक्षपदार अंजली वेळीप वेंचून आयल्यात. काल उमेदवारी अर्ज दाखल करपाच्या निमाण्या दिसाक भाजपा वतीन रेश्मा बांदोडकर हांच्या विरोधात एकूय अर्ज येवंक नाशिल्ल्यान आयज वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी दोगांची बिनविरोध निवड जाल्ल्याचें जाहीर केलें. उपरांत जिल्हो पंचायत अधिकाऱ्यांनी फुलां भेटोवन तांकां परबी दिली. नव्यान वेंचून आयिल्ले अध्यक्ष आनी उपाध्यक्षांनी पदभार स्विकारलो आनी कामाक सुरवात केली. जेडपी जिल्हा पंचायतीचे सगळे मेंबरांनी म्हाका आयज अनोपोज इलेक्ट करून दिले म्हणून हांव तेंचे चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा की आयज म्हाका अध्यक्षपद मेळ्ळें आसा. तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामू भाई, तशेंच माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तानावडे भाई, तशेंच आमचे लाडके आमदार श्री केदार भाई हेचे चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा की तेंच्यांनी म्हाका विश्वास दवरून ही म्हाका आयज अध्यक्षपद म्हाका मेळ्ळें आसा. तशेंच म्हाका रेज मागूस कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4 पंचायती येता. सांगोड्डा, पिलेन, रेज मागूस आनी नेर. म्हाका खूब सपोर्ट केल्लो आहा. आमी डोर टू डोर मिटिंगूय घेतल्यो. तेंचो सगळ्यांचो साथ म्हाज्या वांगडा आसलो म्हणून ही आयज म्हाजी विक्ट्री जाल्ली आसा. आयज ही जी संदी आसा ती भारतीय जनता पार्टीन आमकां दिल्या आनी आमी भारतीय जनता पार्टीचो जो आमचेर विश्वास आसा तो जो दवरला ते जे भारतीय जनता पार्टीचे जे काम आसा ते आमी लोकां पर्यंत पावोवपाक जी आमकां जी संदी दिल्या त्या संदीचो आमी खरोखर आनी उपयोग करतले आनी लोकां पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्य आसा ते लोकां पर्यंत व्हरपाचो जो आमचो जे ध्येय आसा ते आमी व्हरतले आनी आमची पार्टीचे जे नांव आसा ते आमी राखपाक जे कितें आमच्या मतदारसंघांनी करपाक शकता ते आमी लोकां पर्यंत पावयतले. आनी भारतीय जनता पार्टी एक अशी आसा की ज्या सामक्या ल्हानच्या ल्हान कार्यकर्त्या पर्यंत पावोवपाचो जो भारतीय निश्चित लोकां पर्यंत पावयतले. गांवच्या आमदार केदार नाईक हांणी नवे अध्यक्ष आनी उपाध्यक्षांक परबी भेटयली. जिल्हा पंचायत कार्यकारी अधिकारी दामोदर मोरजकर हांणी हे विशीं अदीक म्हायती दिली. प्रेसिडेंट काल नॉमिनेशन जातलें. नॉमिनेशन एकूण अध्यक्ष एकूण नॉमिनेशन येयल्लें आमकां आनी उपाध्यक्ष गेलो आनी ते वॅलीड आसा. आनी रेश्मा संदीप बांदोडकर झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सी रेश्मांक अनोपोज येयलो आनी ताका आमी डिक्लेअर केला एज अध्यक्ष.
आणि सेकंड आमचो उपाध्यक्ष नामदेव बबल चॅरी तेजी एक नॉमिनेशन येयल्लें. आफ्टर स्क्रुटनी तेजी वॅलीड आसा फॉर 23 होंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी अनुकूल डिक्लेअर करता. आतां आमी रिजल्ट डिक्लेअर करता. गोंय पर्यटन राज्य आशिल्ल्यान नवें वर्स मनोवपाक व्हडा संख्येन पर्यटक गोंयांत येतात. सध्या चालू आशिल्ल्यान गोंयांत व्हडा संख्येन पर्यटक आयल्यात. ताका लागून येरादारीची भरपूर ताण पडटा. ह्या फाटभुंयेर गोंयच्या दर्यादेगेर वाठारांतल्या अंतर्गत रस्त्यांचेर येरादारीची कुणय जावची न्हय म्हण गोंय येरादारी पुलीस पंगडान येरादारीचे नेम लागू केल्यात. दर्यादेग वाठारांनी झोन स्थापन केल्यात. तशेंच वन वे येरादारी आनी दुचाकी आनी चारचाकी खातीर खासा पार्किंग वेवस्था केल्या. ह्या विशीं अदीक म्हायती येरादारी पुलीस अधीक्षक प्रबोध शिरवयकार हांणी दिली. आतां न्यू इयर लागीं पाविल्लो आसा. ते फाल्यां सुरू जातलो. ते ऑलमोस्ट ट्युरिस्ट आनी हे सगळे गोंयाक आयिल्ले आसा. ताका लागून वाहतूक ट्रॅफीक पुलिसांनी एलोबरेट ट्रॅफीक अरेंजमेंट केल्लो आसा. सो आमी पयलींच्यान सुरू आसा आमचो, पूण 31st नायटाक आमी स्पेशल अरेंजमेंट केल्लो आसा. तातूंत आमी जे बेल्ट आसा, फॉर एग्जाम्पल कलंगूट, हणजुणा, बागा जावं मोरजी त्या सायडीक, तशेंच आमचे सावथ डिस्ट्रिक्टाक हांगा सगळ्याक स्पेशल ट्रॅफीक अरेंजमेंट केल्लो आसा. ते ट्रॅफीक अरेंजमेंटा बरोबर आमी थोडे नोटिफिकेशन काडून रिस्ट्रिक्शन घाला. फॉर एग्जाम्पल आतां जे बागा कलंगूट एरिया आसा तातूंत आमी हेवी व्हेहिकलाचो रिस्ट्रिक्शन नोटिफिकेशन काडून घेतला. बांगलादेशाच्यो आदल्यो प्रधानमंत्री आनी बांगलादेश राष्ट्रवादी पक्षाच्यो अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया हांच्या मरणा उपरांत बांगलादेशांत 3 दिसांचो राज्य दुखवटो जाहीर केला. फाल्यां तिच्या नमाजे जनाजाच्या दिसा एका दिसाची भौशीक सुटी बांगलादेशांत जाहीर केल्या. बांगलादेशाच्या अंतरीम सरकाराचे मुखेल सल्लागार प्राध्यापक मोहम्मद युनुस हांच्या सरकारान हें जाहीर करतना बेगम खालिदा जिया हांचे निमणे संस्कार आनी दुखवटो कार्यावळी वेळार नागरिकांनी शिस्त आनी धीर दवरपाचो उलो मारला. बेगम खालिदा जिया हांचे निमणे संस्कार जातीय 66 संकुलाच्या साउथ प्लाझा हांगा जातले. तांकां तिचो घोव आदलो अध्यक्ष जियाऊर रहमान हांच्या लागसर पुरतले. देश विदेशांतल्या फुडाऱ्यांनी खालिदा जिया हांच्या राजकीय कारकिर्दीक आनी बांगलादेशाच्या लोकशाही चळवळीत दिल्ल्या तांच्या योगदाना खातीर तांकां आर्गां ओंपल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बांगलादेशाच्यो पयल्यो बायल प्रधानमंत्री ह्या नात्यान बांगलादेशाचो विकास आनी भारत बांगलादेश संबंदांत तांच्या म्हत्वपूर्ण भुमिकेची याद करून दिली. तेरा छुआ लागे मोरी सूखी डाल हरे आए. प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है. हम आपकी आंखों से नींदें ही उड़ा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो. लीगल क्लैरिटी के लिए टैक्स ईयर रखना एटलीस्ट cut the confusion of the previous year or the assessment year. That's the only objective. याद नहीं कि मिडिल क्लास का जो टैक्स पेयर है वो उसको माना जाएगा कि ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट बाय डिफॉल्ट, जब तक कि उसकी कोई गलती ऐसी ना पकड़ी जाए जो कि विलफुल हो. Under the new act, what has been done is कि सबको एक सेक्शन के अंदर डाल दिया है. Constant rates which have been retained in the new law. So therefore दो चीजें बहुत principally जो taken care in the new act is A, you don't need to look at multiple provisions in the act. The mission of developing India प्रत्येक शुक्रवार 12 बजे डीडी नेशनल पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. आदिवासी
आदिवासी समाजाच्या सशक्तीकरणाच्या केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांच्या फाटभुंयेर गोंय सरकारान तरणाट्यांच्या सर्वांगीण विकासा भितर राज्यस्तरीय खेळांचें आयोजन करता. ही सर्त आदिवासी समाजाच्या तरणाट्यां खातीर एक मुखेल माची थारल्या. हातूंत 12 जिल्ह्यांतले 12 गट वांटेकार जावन ही सर्त एक मुखेल महोत्सव थारला अशें थळावे आमदार आनी खेळा मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें. 8 वर्सां आतां 9वो ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल आमी ऑर्गनायज करता. म्हाका दिसता की फाटल्या 8 वर्सां जो अनुभव जर पळयलो जायत लोक दर वर्सा ट्रायबल स्पोर्ट्स फेस्टिवलाची वाट पळयता आनी 12 तालुक्यांतल्यो 12 टिमी ताजें सिलेक्शन बाकी सगळे प्रोसेस पयली आमी करता. ताजे उपरांतच हो खेळा महोत्सव हांगा आयोजन करता. एक महोत्सवाचें स्वरूप कशें येवंक शकता जावपाक जाय. तातूंत स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट जें आसा न्ही खेळाडूंचें कशें डेवलप जावपाक जाय असो एक मुखेल हेतू दवरून हो खेळा महोत्सवाचें कन्सेप्ट जो आसा न्ही पयली सुरवात केल्लो. म्हाका दिसता की आमी गोंयभर देशभर आसा न्ही नॅशनल लेवलाचेर स्टेट लेवलाचेर किंवा तालुक्याचेर सगळ्या प्रकारचे टुर्नामेंट घेता. पूण विशेष करून बाकीच्या बऱ्याचशा टुर्नामेंटान बाकीचे जे आमी जे ऑर्गनायज जाता तातूंत पब्लीक पार्टिसिपेशन नासता घेत आसता आनी तातूंत आमी पयलो दुसरो असो आमी तातूंतल्यान नामांकन करता. खेळा मंत्री रमेश तवडकर हांणी आपयल्ल्या ह्या पत्रकार परिशदेंत खेळा आनी युवा वेव्हार संचालक डॉ अजय गावडे हजर आशिल्ले. 9वो आदिवासी खेळा महोत्सव अंदू 9 ते 11 जानेवारी मजगतीं आदर्श ग्राम आमोणे पैंगिणी हांगा आयोजीत जातलो अशी तांणी म्हायती दिली. हो महोत्सव खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालय, गोंय सरकार आनी गोंय खेळा प्राधिकरण हांच्या जोडपालवान आदर्श युवा संघ काणकोण आयोजीत करता. स्पोर्ट्स कल्चर निर्माण जावपाक आनी विशेष करून की आज आमकां खबर आसा की ट्रायबल भागांतले म्हणजे नॅचरल जे टॅलंट आसा ते बऱ्याच वेळाचेर फीट आसून सुद्दां तसो तांकां खबर जाणीव नासता. सगळ्यात उदाहरण म्हणजे एक्झाम्पल आमचे असले बाबू गांवकर. बाबू गांवकर हो एक्चुली अत्यंत रिमोट भागांतलो पण एक बरो खेळगडो बॉर्न जो आसा नॅचरल आसा टॅलंट आसा त्या टॅलंटा आदाराचेर आज तो नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल लेवलाचेर परजळटा. अशाच प्रकारचे कितलेशेच खेळगडे आमच्या गोंयांत आसा आनी ते आयडेंटिफाय करप आनी तातूंतल्यान तांचे आशिल्ले टॅलंट आसा ते सगळ्या समोर दाखोवप ह्या दिसांनी आमी करता. म्हणजे विशेष करून आमी ज्यो गेमी घेतल्यो आसा तातूंत मध्ये म्हणजे मातीशी संबंदीत आशिल्ल्यो गेम म्हणजे कबड्डी, खो खो, व्हॉलीबॉल आनी टेनीस क्रिकेट ह्यो घेतल्यो आसा. तेमवाडा मोर्जे दर्यादेग वाठारांत 30 डिसेंबराक रातीं 9:30 वरांचेर दर्या कासवान 135 तांतयां घातिल्ली दिश्टी पडल्या. हाचे पयलीं आनीक एका कासवान 99 तांतयां घातिल्ली. आतां मेरेन ह्या हंगामांत 2 सागरी कासवांनी तांतयां ह्या वाठारांत घातिल्लीं आसात. फाटल्या वर्सा 206 तांतयां घालपाचो विक्रम प्रस्थापीत जालो. ह्या वाठारांत कासवाच्या संवर्धना खातीर आराखडो नेमून आनी त्या प्रमाण तज्ञ ह्या वाठाराचें निरीक्षण लेगीत करतात. भारत आनी श्रीलंका हांचे मजगतीं चालू आशिल्ल्या T20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एकदिसाच्या सामन्यांतलो 5वो आनी निमाणो खेळ आयज ग्रीनफिल्ड इंटरनॅशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम केरळ हांगा सांजे 7 वरांचेर जातलो. हरमनप्रीत कौर हांच्या फुडारपणा खाला भारतीय पंगड ही पुराय खेळामाळ आपल्या ताब्यांत करपाचो यत्न करतली. सध्या भारतीय पंगड 4-0 अशा आघाडीर आसा. आयतारा जाल्ल्या सामन्यांत भारतान 222 धांवड्यांची मोख दवरून 30 धांवड्यांनी हो सामनो जिखलो. पळयाचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 33 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 18.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. भ्रष्टाचार आनी गैरशासनाक लागून अस्तंत बंगालाची स्थिती इबाडल्या. गृहमंत्री अमित शाह हांणी मिशन बंगाल अंतर्गत येता ते वेंचणुकेंत परिवर्तन घडोवपाचो उक्तायला हावेस.
अस्तंत बंगालात वेंचणूक आयोगाच्या नेमाप्रमाणेच जातली. अस्तंत बंगालाक भ्रष्टाचार मुक्त करपा खातीर भाजपाचो निर्धार. गोंयच्या 3ऱ्या जिल्ल्या खातीर राज्य सरकाराची मान्यताय. मुखेलमंत्र्यांनी खासा बसका आपोवन आमदार आनी विरोधी पक्ष वांगडा बरोबर केली चर्चा. उत्तर गोंय जिल्लो अध्यक्षपदार रश्मी बांदोडकर जाल्यार उपाध्यक्षपदार नामदेव च्यारी हांची बिनविरोध निवड. दक्षिण गोंयाचे सिद्धार्थ गांवस देसाय अध्यक्षपदार जाल्यार अंजली वेळीप उपाध्यक्षपदार आयली वेंचून. नव्या वर्साक येवकार दिवपाक येरादारी नेमाचें पालन करात. येरादारी पुलीस खात्यान जारी केल्या येरादारी नेम. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.